मागच्या भावन भयणो आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां एक बऱ्या गोण्याचें चित्र दिसून येता. म्हणजे कितें सगळे वेळार सगळे जेन्ना केन्ना आमी आपल्या शेड्यांक पळयतात तेन्ना जे जांकां गोडी नासलेल्या भशेन तेन्ना आमी तयार रावंक गरजेचें. देवाचें मिसांव जावन आसा सगळेच वेळार आमकां देव पळयतलो आनी जेजू आमकां हेंच दाखोवंक सोदता. आमी सदांच दुसऱ्यांची सुचोवणी करूंक जाय आनी तेच परीन आमी देवाच्याच आदारान तांकां पळोवंकूय जाय. एके वाटेन आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांचे चिंतून तांकां एक्सरे सुवातेर वता. दुसरें म्हणल्यार लोकांचेय फुडें तो तयार जाता लोकांक शिकवण दिवंक. मोगाच्या भावान जेजूचें व देवाचें मिसांव करता आसतना आमी सदांच चतूर रावंक जाय, सदांच तयार रावंक जाय. आमी जेन्ना आमकां वेळ मेळटा, जेन्ना आमचो तो वेळ मेळटा तेन्ना आमी देवाचें उतर परगटूंक आमकां आयचें हें वाचप आपयता. आयचे ह्या वाचपांतल्यान आमी आनी कितें शिकून घेवंक जाता ती म्हणल्यार आमी जेजूची ओळख घेवंक गरजेची.